आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स पळयल्या ती स्पष्टपणान जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मॉविन गुदिनो पयर बुधवाराक प्रेस कॅबिनेटा उपरांत जी पळय प्रेस स्टेटमेंट दिला प्रेसा कडेन उलयतना जी टिका केल्या ताका कावंटर करपाक आमी आयज प्रेस कॉन्फरन्स दवरल्या तेचेर स्पश्टीकरण दिवपाक प्रेस कॉन्फरन्स दवरल्या आनी तितून उलयतना स्पश्टपणान सांगपाक सोदता की प्रायवेट बस ओनर एसोसिएशन सीएमाक आमी मेवळेले तेचेर उलयतना मॉविन गुदिनोन स्टेटमेंट केला की आमी लोकांक मिसगायड करता आनी एप टॅक्सीक सद्या सपोर्ट आहा म्हणून सांगता। सगळ्यान पयलीं हांव मॉविन गुदिनोक क्लियर करूंक सोदता की तो गोंयान आसता काय ना हो प्रश्न पडटा हांगासर। सगळ्यान पयलीं काय तो स्वप्नां पळयता रातची तो एक प्रश्न आहा। आतां तो जर जागो आसा जाल्यार ह्या आयजच्या प्रेसाच्या आनी म्हाका दिसता जवळ जवळ 10-15 प्रेस कॉन्फरन्सी जाल्यो क्लियर करपाक हायकोर्टान पावले क्लियर जाले सगळे तरी आसतना तो सांगता की आमी एप टॅक्सीक सपोर्ट करता। हांव आयजूय परत क्लियर सांगता की आमी क्लियर सांगता की फिजिकल टॅक्सी डिजिटल मिटर फेर मिटर जे पळय आसा त्या फेर मिटरांक आमी विरोध करता। हेका लागून काही वेगवेगळी कारणां त्या फुडें स्पश्ट करता आनी आमी ऑप्शन मागता सरकारा कडेन की मोबायल एप्लिकेशन जे आहा जेचेर मिटर फंक्शनींग करपाक मेळटा फक्त मिटर आनी किंवा एप डेवलप करपाक मेळटा फक्त मिटर फंक्शनींग करपाक जे महाराष्ट्रान कर्नाटकान मागीर दिल्लीक जे चलता सद्या ट्युरिस्ट व्हेकलाक जो एप डेवलप केल्ले आसा आनी तेचेर फक्त मिटर फंक्शनींग जाता इतलीच आमी हांगासर मागणी करता। आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे आमी गोवा मायल्स नाका म्हणटा आनी एप टॅक्सीक सपोर्ट करता असो जो आरोप करता तेचेरूय स्पश्ट उलयतना सांगपाक सोदता की गोवा मायल्साच्या विरोधात आमी लोकायुक्ता कडेन कंप्लेन घातल्या। लोक आयुक्तान ऑलरेडी ऑर्डर पास केल्या स्टेट गव्हर्मेंटाक नोटीस इशू केल्या आनी लोक आयुक्तान ऑलरेडी ऑर्डरीन सेकंड पार्ट म्हटलेलो आपल्या की एक रिटायर्ड जज हायकोर्ट किंवा डिस्ट्रिक्ट जज अपॉयंट करचो गोंय सरकारान आनी 2 म्हयन्या भितर इन्क्वायरी कंडक्ट करून जे कितें दूध का दूध पानी का पानी कितें पळय आहा तें क्लियर करचें आनी आमकां न्याय दिवचो अशी क्लियर थंयसर ऑर्डर दिल्लेली आहा आनी त्या प्रमाणे आमचो गोवा मायल्साक विरोध आहा एप टॅक्सीक विरोध आहा आनी तो आसा आयज हेच्या फुडें आमचो आसतलो हें हांव ताका स्पश्टपणान थंयसर सांगपाक सोदता। आतां एप टॅक्सीचेर किंवा गोवा मायल्साचेर उलयतना मॉविन गुदिनो खंयच सांगिना की आपूण ते बंद करतलो हे धडधडीत खंयच सांगिना पूण हितूनच्यान दिसून येता की हो स्वता ताका स्वताचेर विश्वास ना पुणून गोवा मायल्साचेर उलयतना हो कावंटराचेर पावता कावंटर म्हणटा घेतलो तो म्हणटा टॅक्सीवाल्यांक दितलो म्हाका कळना एग्जॅक्ट तेजें कितें चल्लां पळय तें हो कावंटर खंयच्यान घेतलो। कावंटराचेर ट्युरिजम डिपार्टमेंट जे ITI दिता तितून ट्युरिजम डिपार्टमेंट सांगता की कावंटराचेर गोवा मायल्सान स्टे हाडल्या म्हणून आनी वरसून स्टे हाडपा फाटलें कारण कितें वरसून आनी की 21,93,463 रुपया 21,93,463 रुपया गोवा मायल्स सरकाराक देणे आहा ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक देणे आसा प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जीसाचे कितलेच पयशे जाता हॉटेल चार्जीसाचे कितलेच पयशे जाता हे देणे आसतना ताका स्टे खंयच्यान दिवली हो मॉविन फितुरा गोवा मायल्साक म्हणून आयज स्टे दिली सरकारान ते वकिलूच धाडूंक ना आसतलो म्हणून ताका स्टे दिल्या। हांव कितें म्हणटा प्रेस कोणीय घेवची लोकशायेन कोणाकूय अधिकार आहा पूण हांव म्हणटा कितें रितीचें उलय सारकें उलय कितें तें आमी कितें मागता अरे आमी कोर्टाची ऑर्डर हाडली आमकां पर्याय दी म्हणून कोर्टान ऑर्डर दिली मागीर लोक आयुक्त पळय आहा लोक आयुक्तान गोवा मायल्स विरोधान ऑर्डर दिली आनी हो म्हणटा आमी एप टॅक्सी मागता मिसगायड करता टॅक्सीवाल्यांक। आमचो म्हाजेर सगळ्यांचो विश्वास आहा आयज सगळ्या भागांतल्यान टॅक्सीवाले प्रेस घेवन सरळ सांगता की तामणकर आमच्या काम करपाक फुडें सरला तेन्ना आमी तेच्या फाटल्यान फूल आमचो सपोर्ट आहा आनी तेणी आमचे हे प्रश्न आहा ते मार्गाक लावचे म्हणून मिसगायड करूं नाका म्हणटा। मागीर तूं कितें आहा तूं पळय कितें आसा प्रत्येक मनशाक जर त्रास करपाचो प्रयत्न केलो आमकांय तुका त्रास करपाक कळटा पण काबार करपाक हो उठला आनी तांकां लागून हांव झगडटा आनी हो म्हाका कितें कितें म्हणटा।